कविता सांगच्या पयलें कित्याक म्हाका ही कवितेक इल्लेशें तरी कित्याक ही कविता आयली सांगी जाय पडटा. सुमार 20 वर्सां आदीं म्हज्या सुमार 40 वर्सांच्या प्रायर जेन्ना हांव तरणाटो आशिल्लो ताचे पयलें कोंकणी समाजांत हांव एक जाय आशिल्लो व्यक्ती जावन आशिल्लो पूण घरांत नाका आशिल्लो जाल्लो. कित्याक म्हळ्यार कोंकणीचो वावर चड जाल्लो घरांत नाशिल्लो. पूण एक मानेस्त जाय घरांत तशें शहरांत अशें लेखून हांव गल्फाक पावलो दोहा कताराक सुमार 20 वर्सां आदीं. आशेवन की 1-2 वर्सां थंय रावता, इल्लेशे पयशे जमयता, एक घर बांदता आनी पाटी येता म्हणून. आतां 20 वर्सां जालीं, धाकटेशें घर बांदलां, पयशे जमोवनात, पूण ग्रेस्तांच्यो थोड्यो पिडा काळजाच्यो, मतीच्यो आनी रक्ताच्यो पिडा हाडून आयलां. आनी थंयसर आसतना ह्या परकी गांवांत थंयसर सगळेंच कृत्रीम, सगळेंच आर्टिफिशियल. थंयसर आमकां कलाकारांक, भावूक मनशांक कसलोच जागो ना. 12 वर्सां थंय रावल्या नंतर एक दीस हांव म्हाकाच सोदूंक पडलो हांव खंयसर आसा म्हणून. आनी त्या सोदनांनी ही कविता उदेली. म्हाका सोदता हांव, म्हाका सोदता हांव, कोण खंयचो हांव, खंयसर कित्याक हांव, म्हाकाच सोदता हांव. म्हाका सोदता हांव, कोण खंयचो हांव, खंयसर कित्याक हांव, म्हाकाच सोदता हांव. सकाळींची 7 ती सांजेची 5-6 शेनवारा तावन ब्रेस्तारा केन्ना शुक्रारा मेजार धाडलेल्या फायलां राशींनी, कंप्युटर जाळांनी मलयाळी, बंगाळी, इंग्लीश, अरबी जिबा आनी भासां मदें केप्पो मोनो जाला हांव. म्हाकाच सोदता हांव, केप्पो मोनो जाला हांव, म्हाकाच सोदता हांव. दनपारां एक मोटा केन्ना बारीक जेवणां थाली. थंयसर आमी साद्या हॉटेलांत गेल्यार एक मोटा या एक बारीक म्हणटात, म्हळ्यार एक थाली मेळटा. मोटा म्हळ्यार आमची शिजल्लो तांदूळ आनी बारीक म्हळ्यार रॉ रायस ताचें. दनपारां एक मोटा केन्ना बारीक जेवणां थाली. रातीचें खुबूस, भाकरी, मटन रोस्ट, चिकन चिल्ली, बीफ लिवर, भेजा, अंडा रोस्ट, मंचुरी फ्राय. शुक्रारा दनपारां पोट भरून बिरयाणी, परकी पकवानां. शुक्रारा दनपारां पोट भरून बिरयाणी, परकी पकवानां. जेवन खावन उपाशी हांव, म्हाकाच सोदता हांव. जेवन खावन उपाशी हांव, म्हाकाच सोदता हांव. म्हाका सोदता हांव, कोण खंयचो हांव, खंयसर कित्याक हांव, म्हाकाच सोदता हांव. टीव्हीचेर सदां राती हिंदी केन्ना इंग्लीश फिल्म, त्योच अर्द्यो विणग्यो कुडी विद्रूप विलाप. त्योच अर्द्यो विणग्यो कुडी विद्रूप विलाप. एसी वाऱ्यांत शेळिल्ल्या कुडांत माथ्या सयत ब्लँकेट पांगून सडपडटा, मुरमुरता, मनशा ऊब आशेवन न्हिदोंक वद्दाडटा. सडपडटा, मुरमुरता, मनशा ऊब आशेवन न्हिदोंक सडपडटा, वद्दाडटा. भ्रमिदेच्या सपनांनी हांव म्हाकाच सोदता, हांव म्हाकाच सोदता. मागीर रस्मा उर्माल माथ्याक, कांद्यार शाल, हातीं काणीक, कोंकणीचो मानाय म्हूण जणा महाजनाचो सन्मान. रस्मा उर्माल माथ्याक, कांद्यार शाल, हातीं काणीक, कोंकणीचो मानाय म्हूण जणा महाजनाचो सन्मान. सरलेल्या गांवाक उरलोलो पटेल कशें हांव लजेन दोडटां. सांगूंक आशेतां फावो न्हय हांव, पूण सांगता वेगळें. सांगूंक आशेतां फावो न्हय हांव, पूण सांगता वेगळें. त्या अर्थ नातल्या उतरांनी हांव म्हाकाच सोदतां. त्या अर्थ नातल्या उतरांनी हांव म्हाकाच सोदतां. म्हाका सोदता हांव, कोण खंयचो हांव. 10-20 वर्सां धांवलीं ह्या परदेशांत. हांव आसा हांगा परदेशी, हांव आसा हांगा परदेशी परगांवांत. अप्रूप केन्ना आवंडेल्ल्या गांवांक पावता तर थंय जाता हांव परदेशी.
हांगा आसा हांव परदेशी, आप्रोप केन्ना गांवाक पावता हांव डेल्ल्या तर जाता थंय परदेशी. अशेंच केन्ना एक कागदा कुडको मेळ्ळो तर उतरांची जाळां सोडयता आनी त्या उतरां जाळांनी अर्नाता हांव आनी म्हाका सोदता हांव. म्हाका सोदता हांव कोण, खंयचो हांव, खंयसर, कित्याक हांव, म्हाका सोदता हांव. देव बरें करूं.